फांत्या पारार उजवाडच्या आधींच फोंडा लागी आयलेल्या मगदलाचे मरयेन तिने सांगलेले ऐकून धावून आयलेल्या पेद्रून आणि जेजूक मोगासो जावणाच्या शिसान पळयल्लें कितें. समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयलेली पळयली. धरणीर पडलेली सणाची वस्त्रां देखली. जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलोलो तुवालो वऱ्या विंगड दवरलोलो तांकां दिसलो. अशें ताका चोरून व्हरूंक ना म्हणून तांकां कचीत जालें. जुआंव सुवार्थेकारान जेजूचें पुनर्जीवनपण विवरिल्ली रीतच विशेष. भोव सादे रितीन जुआंव सुवार्थेकार जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची गजाल विवरिता. जेजूक मोगाच्या शिसान पेद्रूच्या पाटल्यान समाधे भितर रिगोन देखले मात्र न्हय, ताणें सत मानलें अशें तो म्हणटा. तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवन जावंक जाय आसलो ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदोळ पर्यंत तांकां समजली ना म्हणटा. आपल्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्या कश्ट मरणाची चरित्रां विवरीत आसतनाय ताणें सांगलें इतलेंच. जेजूचें कश्ट मरण पवित्र पुस्तकाचें उतर जारी जावचे प्रमाणे सगळें घडलां. आतां जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उदेशी तो हेंच सांगता. ताच्या शिसांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उदेशी समजूंक आसचें इतलेंच. तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जीवन जावंक जाय म्हणली पवित्र पुस्तकान सांगून दिल्ली गजाल जारी जाल्ली तांकां समजूंक जाय. सुवार्थेकारान आपणाकच जेजूच्या मोगाचो म्हूण आपोवन घेतिल्ल्या शिसान आपणा विशींच दिल्ली साक्ष सुवार्थेच्या उद्देशाक आनी पुनर्जीवनपणाक जोडटा. कित्याक ताणें देखलें आनी सत मानलें. ताणें जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक दिल्ली साक्ष ताचे सुवार्थेंत परत आनी परत व्यक्त जाल्लीच. ती जेजूक सत मानची गजाल. आतां सुवार्थेंत जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशीं ताणें बरयलेल्या गजालींक आनी साक्षेक आमी दिव्य जाल्ली प्रतिक्रियाच तीच सत मांडटा.